मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. कला अकादमीच्या खर्चार मुख्यमंत्री वोगी कित्याक? कला मंत्री गोविंद गावडेन दिवचो राजीनामो. कलाकारांचे बसकेत मागले कलाकारांनी. कला अकादमीचे अवतिकायेचेर पणजे खाशेली बसका. चार्ल्स कुरैया फाउंडेशनाचे सल्लागारय हजर. धर्मापूर ते चिंचिणी रस्त्यावयल्यो पेटनात लायटी. काळखाक लागून जाव येता अपघात. थळाव्यांनी उक्तायलो भंय. आयएमडीचो फुडल्या 5 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट. 21 तारीख मेरेन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय. हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. सध्या धर्मापूर ते चिंचिणी वाठार काळखांत आसा. रस्त्या वयल्यो लायटी आसूनय नाशिल्ले वरी जाल्यात. गोरवां रस्त्यार बसतात. लायटी नाशिल्ल्यान ती अपघाताक कारण जावं येतात असो भंय थळाव्यांक पडला. बरें वायट जालें जाल्यार कोण जबाबदार? थळावे जाप मागतात. पळयात संदीप तुयेकाराचो रिपोर्ट. आज आमी चिंचिणी हांगासले धर्मापूर ह्या वाठारान आसा. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता जी रस्त्याची स्ट्रीट लायट आसा ती हांगा पेटना. हांगासले एक समाज वावरपी हांणी सांगले की ही स्ट्रीट लायट केन्ना पेट्टा केन्ना पेटना. आनी हांगा कितें आसा ह्या रस्त्याचेर गोरवां भोंवता आनी काळखान कितें आसा की ती गोरवां जे कोण मोटरसायकल चलयता वा गाडी चलयता तांकां दिश्टी पडना आनी ही स्ट्रीट लायट पेटना त्या कारणां खातीर हांगा एक्सिडंट जावपाक शकता. तशेंच तांणी जो सोशल वर्कर आसा डॉमिनीक नोगोना तांणी ऑथॉरिटी कडेन मागला की बेगींतल्या बेगीन ही स्ट्रीट लायट चालू करची. कित्याक की तुमी तेजें म्हणणें आसा की बिलांतल्यान तुमी लोकां कडल्यान स्ट्रीट लायटीचो पयसो घेता पूण ही स्ट्रीट लायट पेटना. तेन्ना तांणी ऑथॉरिटी कडेन मागला की बेगींतल्या बेगीन ही स्ट्रीट लायट चालू करची म्हणून. स्ट्रीट लायट एक्चुअली एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कित्याक आनी आतां तेम तरी इलेक्ट्रिसिटी बिलाचेर स्ट्रीट लायट इन्क्लूड केला. लोक एवरी घरांतू मनीस जो बिल हारी कोता तो स्ट्रीट लायट इन्क्लुजीव हारी कोता. आतां अनफॉर्च्युनेट पार्ट म्हणटा स्ट्रीट लायट्स आहाय त्यो फ्लक्च्युएटींग आसा. आतां ही स्ट्रेच चोयत न्हू ही स्ट्रेच जी आसा ती डेंजरस. जाय तो स्ट्रे कॅटल आसा हे स्ट्रेचीचेर. जाय तो स्ट्रे कॅटल जाका कोण माय बाय कोण ना. सो जेन्ना स्ट्रे कॅटल स्वे जाता रोडाचेर क्रॉसींग ऑफ द रोड जाता स्ट्रीट लायट प्लेज अ मेजर रोल दाखोवच्या की कितें तरी मुखार आसा म्हणून. एक टायम कोणागे लायट चलनासतना वयता कोणाले कितें जाता पूण स्ट्रीट लायट आसल्यार ह्यो सगळ्यो वस्तू तुका प्रोटेक्ट कोताय. कसले कॅज्युअलिटी कसलो एक्सिडंट जायना हाच्यार. रिसंटली एक्सिडंट्स आमगे रायज जालो हाय ड्रामापूर एरियान. सो आमी नको वॉट इज द एक्चुअल कॉज पूण ही स्ट्रीट लायट जी आसा कॉन्स्टंटली हे सेक्शन आसा वचत आसता मेनी टायम्स फ्लक्च्युएट जावन बंद पडत आसता. सो मागणें गव्हर्मेंटा कडेन कितें तरी मेकॅनिझम दवराय. बील तुमी चार्ज कोताय लोकांक असले मेकॅनिझम दवराय दॅट स्ट्रीट लायट शूड बी सर्वड इमिजिएटली. एक रात देखून स्ट्रीट लायट नासता उरो जायना. जेन्ना घरांतू लायट वयता तुमी कितें पयलीं फिक्स कोताय तेज भाशेन एक लायन वयता तुमी फिक्स कोताय तेज भाशेन स्ट्रीट लायन गेल्यारय तुमी विथ इमिजिएट मेजर्स घेवचे तूं डायरेक्शन दिवचे डिपार्टमेंटाक फिक्स दिस इशू. कितू दीस जाले लायट ना हिंगा? ही आसता एक टायम आसता एक टायम आसना म्हणजे गॅरंटी काय आसना. ते म्हाका दिसता टायमार फेल जाले. तेम टायमार कितें घायले म्हणटाय ते स्ट्रीट लायट्सां ते टायमार फ्लक्च्युएशन पावर फ्लक्च्युएशनाचे फेल जाताय आनी देन असले आमी भोगूं पडटा. मॅन्युअल कोण येवन कोतलो जेन्ना ती लायट चेंज जाता टायमारा कितें सेटींग चेंज जालें कोण येवन कोतलो ती लायटू. सो सिटींत दवरचो आनी इवन ऑन अ सिंपल फूल कॉल स्ट्रीट लायट चलना म्हणटा जाल्यार ती येवन फिक्स करची हो आमचो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. अनसाबाटात रातया मोडून उडयिल्ले टॉयलेटीचे प्रकरण म्हापशेच्या एक्टिव्हिस्टांनी उखलून धरला. पुलिशे थंय कागाळ केल्या. कुशीकत कावन्सिलराचे घर आसूनय तिका कळनासतना टॉयलेट नाच करतात जाल्यार दाल में कुछ काला है अशें थळाव्याचे म्हणणे. म्हापशा विठ्ठलवाडी अंसा भाटातली पालिकेची टॉयलेट राती कडेन कोणी तरी मोडून उडयली. इतली वर्सां ती बंद आसली खरी पूण दुरुस्ती करच्या बदला मोडून उडयल्ल्यान थळावे एक्टिव्हिस्ट फुर्योज जाल्यात. नगरसेवक उगी रावले तरी आमी रावचे नात. पुलिशेन कागाळ करतले. एक्टिव्हिस्ट दीपक गडेकरान सांगला. आयकात. गव्हर्मेंटाची म्युन्सिपालिटीची टॉयलेट मोडलेली पळय आनी JCB घालून दिसा ढवळे म्हणजे 5 कितें तरी आनी इतलो इशू जालो पूण तेजो शोध कोणीच लायलो ना. इतले ते कावन्सिलर उलयले तेंच्यांनी हे मोडले ते मोडले. 4-5 वर्सां जाली ती टॉयलेट यूज नासली तरी तेंच्यांनी तेजेर आवाज उठोवंक नासलो. आयज जी काल जी टॉयलेट तेंच्यांनी मोडली तेन्ना ते आवाज उठयता आमची टॉयलेट मोडली हे आणले ते आणले. अरे चालू बंद आसली तेन्ना ती चालू करूंक जाय आसली कळ्ळें न्हू. ती चालू ना म्हणून कोणी तरी मोडली ती.
आता ते JCBचो आमकां फोटो गावलो, ते JCBचे फोटो आसून आमी ती JCB आयज सोदून काडलेली आहा. इतलो पावस पडटा म्हापशान पळय, तरी आसतना आमी आतां पळय वर 8 जाल्लेली आहा, 7:45 जाल्लेली आहा. आमी तेजो JCBचो शोध लायलेलो आहा आनी ती कुचेले हांगासर म्हणटा पळय, कुचेले गांवान ते इल्लिगल बस्ती आहा पळय, ते बस्तीन सांबाळली आमकां ही JCB. कळ्ळें न्हू? ही तुमकां आमी JCBचो हे दाखयता फोटो पळय, JCB गेट बीन घातलेली आहा पळय, गेटीन भितर लॉक केलेली आहा. ते ड्रायव्हराकूय आमी सोदलो आनी म्हापशा पुलिसेकूय आमी कॉल करून सांगले, PIकूय सांगले अशें JCB अमक्या जाग्यार आसा म्हणून. तेंच्यांनी म्हाका रिटर्न कंप्लेन एक दी म्हटली, मागीर आमी ताका हाडटा म्हणून. ताका लागून आमी आतां हो व्हिडिओ काडटा आनी पुलिशेन वयतले, कंप्लेन दितले आनी मागीर ती JCB वाल्याक हांगासून पुलीस येवन व्हरतले. ताका लागून हांव मागता सगळ्यां कडेन हो व्हिडिओ जाता तितलो व्हायरल करा, कित्याक हे इतले कावन्सिलर 20 कावन्सिलर आसून तेंच्यांनी एकल्या कावन्सिलरान तेजेर आवाज उठोवंक ना आनी तेंच्यांनी कंप्लेनूय दिवंक ना अजून पासून. कोणीच कंप्लेन दिवंक ना. की हांव कंप्लेन दिता आतां. तुका इस्कॉलान वयता पळयता जाल्यार हांगासर हो टॉयलेट आसलो आनी आमी हेतून टॉयलेट मुतोंक भितोंक वयताले. पूण आतां अचानक मोडलो म्हण आमकां शॉक लागलो. कित्याक असले जे संडस बांदप हे कित्या खातीर, तर हे गोंयच्या आनी म्हापशेच्या हिता खातीर आसतात ते. कित्याक कोणी रस्त्यार पिसाब करचे न्हू, संडसाक भायर बसचे न्हू म्हणून टॉयलेट बांदता. आनी आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितें सांगता, कोणी शेतान न्हांवूंक फावना, कोणी रस्त्यार मुतोंक फावना. तर हांव विचारता हे सरकाराक, हे जे संडस आहा ते रिपेरी करच्यान तुवें मोडून जमीन दोस करून तुमी कितें करपाक येवतल्यात? म्हणजे तुमी अशें दाखयतात कितें, पणजी समज सिटी करपाक गेल्यार ते संडसूच ना. जर कोणा तर पे संडस ना आनी फ्री संडस ना, तशें म्हापशान करूंक सोदता काय म्हणटा. आनी हांव एकूच विचारूंक वता, आमचो म्हापशाचो कावन्सिलर जो आहा, ह्या वार्डाचो कावन्सिलर आसा आनी जो CM जो हे आमचो डेप्युटी स्पीकर, त्यांनी हेची एक्शन त्यात घेवप ना. हेंनी फक्त जमनी हडप करप आनी असले मोडून त्यांनी ताका हात घालप काय म्हणटा हेणी. हांव म्हणटा तुका लोकांनी निवडून कित्याक हाडला? तर कितें तरी विकास करपाक तूं विकास हाडटा आनी तूं फिकास करताय मरे. हय, तूं विकास कांयच दिश्टी पडना. आयज आख्खे म्हापशान पळयता सगळी घाण पडलेली आसा. हे तूं हे काम करचें हाडून तूं असली कामां करताय काय म्हणटा. हांव एकूच विचारूंक वता, ह्या आमच्या जो म्हापशाचो आमदार आहा तेणी हेचेर बरें लक्ष घाल्लें बाबा. आनी तुवें बापायन केला न्हू तेजेर तूं बरें करूं नाका, हे वायट करूं नाका, हे लोकांचे श्राप घेवं नाका. हे श्राप तुका बुजतले. असले तूं जर हे गरीब म्हणजे संडस जर मोडूंक लागलाय, तूं वायफाय वचोंक शकताय. गरीब लोक खंय वचोंक शकतले तर असल्या संडसांनी. हे संडस मोडल्या न्हू ते ताबडतोब बांदून दियात, नाजाल्यार फुडें आमकां एक्शन घेवची पडटली. आनी पुलिशेन त्या JCB वाल्याक जर आपयला जाल्यार तेचेर कडक कारवाई करची, नाजाल्यार आमकां तें आंदोलन करचें पडटलें. पुलीस स्टेशनार बसून पुलिसाक हाय करचें पडटलें. ते करून हांव नाका. जे तुमचे कंप्लेन पावला ते बरें एक्शन घेयात आनी गोंयचे आनी ह्या वडाचे जे जनतेक सुरक्षीत आनी बरें संडस दियात. चीफ ऑफिसर आहा तो जाय तसो वागता आपणाक. आनी चीफ ऑफिसराचें मेन सांगपाचें म्हटल्यार तो परमिशन ना म्हणून सांगतालो ताका. वयर मोसंडीचे हे आहा पळय वर्कशॉप ताकाय ना आनी हेका बी परमिशन ना. डायरेक्ट येवन जाय तशें उडयतात तुमी येवन. म्हटल्यार हे कितें चल्लां हे? फाल्यां सकाळ आमच्या घराचेर हाडून घालतले तुमी. ना परमिशन ना काय ना, डायरेक्ट मोडले. मोडले म्हणटले मागीर. हे कितें चल्लां? अरे बाबा मातशें तरी सुदरात रे. कितें आहा ते कायद्यान परमिशन घेवन करा. जाणे कोणे हो टॉयलेट मोडून उडयला ताणे आपल्या खर्चान तो आसलो तसो उबो करून दिवचो पडटलो. थळावो लोकप्रतिनिधी सचिन किटेकारान शिटकावणी दिल्या. एक्टिव्हिस्ट संजय बर्डेन तर दुसरोच दुबाव उक्तायला. आयकात दोगांकय. कितलेशेच कावन्सिलर येवन गेले, केन्नाच कोणे हांगासर हेका हात लागना. आतां तो थोडे तेंप आतां तो बंद आसलो, कित्याक तेजी गळटी लागलेली. फाटल्या तेंपान सुद्दां हांवें एकदां इश्यू केल्लो हेजेर की परत रिपेर करचो म्हणून, की हांगासर एक 5-6 घरां आसात तांकां संडास बी ना हांगासर. तेन्ना हो तांकां यूज जातालो. आनी अशें कोण लोक पब्लीक येता आनी तांकां हांगासर टॉयलेट आनी पे टॉयलेट कर म्हणून सांगलेलो हांवें. तोय सांगलेलो की पे टॉयलेट करा असो, की तेजेर कोणें कांय लक्ष दिवंक ना. आनी सडनली काल हो शेनवारा येयलो, JCB घेवन येयले आनी डेमोलिश करून दिलो. आनी दुर्दैव्य म्हणजे कशें की पळय, फक्त हे घर आसा ते 1-4 पर्सनाचे एक, आनी थंयसर इतले फाटल्यान तेच्या घडटा जाल्यार 1-4 पर्सन आमची कावन्सिलर येयना हांगासर आनी विचरिना ते JCB वाल्याक की बाबा तुका कोणें हो डेमोलिश करूंक लायला, तो कितें आहा तुज्या कडेन. ते JCB वाल्याक म्हाका आत्तां फोन येयल्लो की JCB वाल्याक पुलिशेन आपयला म्हणून. ताका आपयला दिसता, कित्याक आतां म्हाका खबर ना. पळयतलो हांव वयतलो तेन्ना ह्यो कोणें ते JCB वाल्याक सांगला आनी तोडूंक लायला पळय, तेणें फाल्यां सकाळीं कोणूय आसूं तो, तेणें हो कंप्लीट आपल्या खर्चान हो टॉयलेट बांदून दिवचो हांगासर. म्हापशेचो बाप MLA जोशुआ जो आसा
तेच्या कारकिर्दीन म्हापशा शहराची आमच्या ह्याच वॉर्डान मातशी तकली वयर पडटा थंयसर मोसुंडीचो जागो तो कोण तरी घेता आनी हो आतां पळय मोसुंडीचे जागे तुमी घेतात आनी म्युन्सिपालिटीचे संडासाचे सुद्दां जागे जर तुमी घेवं लागले जाल्यार उरलेले कितें आमकां आहा गोंयकारांक. म्हापशेच्या बाबतींत उलोवंक गेले जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेचेर हो संडास जो येता हो पब्लीक म्युन्सिपालिटीचे हितून वापरता तेन्ना विदावट परमिशन हो कसो मोडलो. ताका लागून आमकां दुबाव मारता खंय तरी हांगा कोणाक तरी शॉपां बांदून दिवपाचें आसा किंवा भितरसून म्युन्सिपालिटीन आसतना भितरसून कितें तरी भानगडी केल्या आनी भितरल्या भितर हो मोडला म्हणून. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आणि भक्तीपय बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवचो. पणजेचे बसकेत रंगकर्मींनी मागले. कला अकादमीची अवतिकाय जावपाक मंत्र्या बरोबरच कन्सल्टंटय तितलो जापसालदार अशें म्हणटनाच ह्या भ्रष्टाचाराचेर मुख्यमंत्री वोगी कसो असो खडेगाठ प्रश्न कलाकारांनी विचारलो. कला अकादमीची वास्तू इबाडल्या. गोविंद गावडे कला मंत्री असताना ताणें दुरुस्ती काम हातात घेतलें पूण दिल्ल्या वेळात कला अकादमी तो कलाकारांक उक्ती करून दिवपाक शकलो ना. दुरुस्तीचें काम पूर्ण जालें ना तरीकय DMK तियात्र आनी नाटकाक उक्तें करून दिलां पूण पावसात गळटी लागता. PA सिस्टम आनी लायटीची उपकरणां दर्जेदार ना, भायली हाडची पडटात. अशे फाटभर गोंयच्या कलाकारांनी आपयल्ली बसका बरीच गरमागरम जाली. सो पयलें जें कितें फोंडांत घातली न्हू अकादमी त्या इफीक लागून ती बाब मनोहर पर्रीकरान घातली. पयलो स्ट्रक्चरल जो डॅमेज आसा तो आमचो दिवंगत आमचे मुख्यमंत्री आसलो तेंच्यांनी केलो. तर आयज आनी एक गोश्ट कित्याक आय बीन ऑफिसर कल्चरल ऑफिसर इन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट कशें आसा ना खंयच्याय खर्चाक आमी एक पूर्व परवानगी घेवची पडटा. एक्सपेंडिचर सॅंक्शन एंड अकॉर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल. खर्च कितलो जातलो हो पयलीं सरकारा मुखार आमी मांडचो पडटा. म्हणजे मूळ जी जी हें दाखयल्ली एमावंट जी दाखयल्ली तेच्या नंतर एक्स्ट्रा खर्च जालो न्हू. काम करप आनी ताका फाटल्या कामांक कितें घेवप मान्यता घेवप ताका कितें म्हणटात एक्स पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल. कन्सल्टंट नांवाचो एक मिडिएटर जो आसा आमचे आदरणीय मनोहर पर्रीकर बाबान हांगा तयार केल्लो आसा. कॉन्ट्रॅक्टर आनी यांच्या बदलो मिडिएटर हो कन्सल्टंट आसा आनी तांकां खबर आसतली की ताची पर्संटेज कितली आसता ती. जर तुमकां ह्या कन्सल्टनाचे प्रताप जर कितें आसा हे समजून जर घेवपाचें आसा जे जे काम JSIDCन केला त्या कामान हांकां कितकें कमिशन दिल्लें आसा कन्सल्टंटांक की लोकांक जमोवपा खातीर म्हणजे कलाकारांक जमोवपा खातीर आमकां गांवांनी वचून तेजी आमची कला पथकां आसूं फुगड्याचें आसूं हांकां आसूं सगळ्यांक आमकां ह्या भ्रष्टाचाराच्या हे भ्रष्टाचार तुम्ही नुसतं हे म्हणू नका कलाकार पाड घातली म्हणून आपल्याच्या स्वतःच्या स्वार्था खातीर. अरे बघा सांगा पळया इतके जर जाता CM मोदी कित्याक रे बाबा. हा तू खर्चार मान्यता दीत आसा कित्या खातीर कोणा खातीर. म्हजो कलाकार म्हणून जल्म ह्या कला अकादमीच्यान जाला कारण हांवें ह्या कला अकादमीन थिएटर आर्ट्स हें घेतला आनी ह्या थिएटरानूच हांव शिकला कशी लायट्स करप कसो नाटक कशें करप ह्या थिएटरान शिकला. आनी पळोवपाक इतलें वायट दिसलें कारण पयलींचे आमी सरान जशें सांगलें की कला अकादमीचो एक ग्रूप तियात्र कॉम्पिटिशन जाल्लें आनी तेजे पयलीं मिनिस्टरान मिटींग आपयल्ली की कितें प्रॉब्लम आसा तो सांगा आमी रेक्टिफाय करता. आनी ते मिटिंगेक हांवूय आशिल्लो सरा वांगडा आनी आमी खुबशीं सजेशनां दिल्लीं जशी लायटीची. जेन्ना आमी लायट शिकलेले तेन्ना आमकां सांगलेलें की लायट म्हणटा ती खंयचे एक 45 डिग्री एंगलाचेर सेट करप आसता हें आसता. आयज जर ते कला अकादमीचे लायटीचे पॅटर्न पयले न्हू की एंगलाय ना आनी कांयच ना. ते पॅटर्न खंय पोजिशन आसा काय कितें आसा तें खबर ना. आनी ते दीस आमकांय ही जी सावंडाची म्हणटा पळय ती सावंडाची आमकां भायलो सावंड हाडचो पडलो त्या तियात्राक. आनी ते दीस लायट्स हांवेंच केल्ली आनी तितून लायट्स जेन्ना आमी करतात तेन्ना एक मूड आसता एक नायट फील आसलेलो जेन्ना ब्लू लायट्स आसतात सगल्यो. अकस्मात हांवें एक दुसरो एक स्पॉट दिलो पयल्यार ती ब्लू लायट आसलेली ती जालो तांबडो
संवसारीक नामना मेळिल्ले वास्तुशिल्पकार चार्ल्स कुरैयान ही वास्तू उबी केल्ली. तांचे फाउंडेशन अजून सक्रिय आसा, पूण तांकां पयस दवरून दुरुस्ती काम चल्लां. आयचे बसकेक फाउंडेशनाची तन्वी खारिया मुजरत हजर रावन तिने स्वताक व्यक्त केले. ऐकात. Questions of quality seem to resonate on all fronts of the preservation process, making it truly worrisome about the actual condition of the preserved Kala Akademi. The work done may have been substandard effort as dampness is already being reported under the amphitheatre and is visible on external surfaces. All of this culminates as just one thing. How can one still engage with this cultural center? Is it truly allowing the space to be used in all of its glory? आणि जाणे ही बसका आफोवपाक फुडाकार घेतलो त्या राजदीप नायकान सुरवेकच मारिल्लो हो उलोय ऐकात. तुम्ही साऊंड सिस्टमाची गजाल सांगली. साऊंड सिस्टम अशी तुमची चालूच आशिल्ली ती रिनोवेशन जावन परती सुरू केलें त्या उपरांत मागीर हांवें आवाज केलो. मागीर गोविंद बाबांक अशें म्हटलें की आमची हे साऊंड सिस्टम सारकी आसा. हांव कालची गजाल सांगता. काल हांवें थंय तियात्र केलो. तेन्नाच्यान पयर आवाज करी मेरेन हांवें आनी तेन्नाच्यान काल मेरेन सगळ्यांनी साऊंड सिस्टम भाड्याचीच वापरल्या. आतां भाड्याची वापरल्या कित्याक तर कला अकादमीचो गोविंद बाब गावडे सांगता तुमी वापरा म्हणून. पूण जेन्ना आमी टिकेटी विकता तेन्ना जे ऑडियन्स येता पयशे काडून ते गव्हर्मेंटाक विचारचे ना. ते कोण टिकेटी घालता पळय कोण हे शो लायता ताका विचारतले. सो आमची जबाबदारी उरता त्या ऑडियन्साक समाधानी करपाची. त्या खातीर ती वापरची पडटा आनी आमी खरपणान सांगता की साऊंड सिस्टम एकदम बाबत आसा ना तर तुमचे कडेन ती ऑपरेट करपाक जायना. ऑपरेटर सारको हाडा आनी ती सारकी करा. जेन्ना तुम्ही 75 कोटी 80 कोटी मोडून जेन्ना सुपूर्द करता ताचे कडेन आनी अजूनय तुम्ही खणपाचे ते चालू आसा. कळना जे बाबा कितें ते ट्रायल आनी एरर करून पळयता काय कितें ते नक्कीच कळना. दुसरी गजाल जी स्टेज आसा तेजे कुशीक जो हे आशिल्ले टायल्स आशिल्ले ते ताणें आतां कार्पेट घातला. आतां आमी जेन्ना तियात्रीस किंवा आमी नाट्य कलाकार जेन्ना आमी ते प्लॅटफॉर्म उखलून हाडटा पळय ते कार्पेट आसा ते कितलो ते तपतले काय म्हणून. म्हणजे ज्या जाग्यार कितें करपाक जाय ते करिनासतना दवरला आनी जे नाका ते सुरवात केल्या थंय. सो हांव सगळ्यांकडे विनंती करता की एक दीस तरी तुम्ही जस्ट वचून ते कला अकादमी नदर मारा. कारण थंय चलना पळय ते कोणाचो पाय पोस कोणाक ना. ह्या खातीर म्हणटा की आयज तुमी सगळे आयल्या जमता जाल्यार एक टायम मेळटा तसो तुमी कला अकादमी एक विजीट दिवची. जर तुमी कोण पावना आसत जाल्यार साऊंड सिस्टमाचो प्रॉब्लेम आसा, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा, एकॉस्टिकाचो प्रॉब्लेम आसा, सगळो प्रॉब्लेम आसा. आणि हो प्रॉब्लेम इतलेच खातीर जाला कारण आमी कलाकार साहित्यीक सगळे ओगी आसा म्हणून ही आमची परिस्थिती हाडल्या. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे मुजरत सभेक हजर रावलो, पूण चार्ल्स कुरैयाक आर्गां ओपप चालू आसतना तो उठून चलत रावलो. पत्रकारांनी ताची प्रतिक्रिया घेवपाचो यत्न केलो. ताणें कितें जाप दिली ऐकात. सर तुमचे कमेंट्स म्हजो कमेंट कितें आसता माहिती. तर मात लोक खूब सर तापलेले काय दिसले हांगा कलाकार आहा पळय ते कलाकार सगळे तापलेले आसा आनी तुमचो राजिनाम्याचो ते मागणी करता. तुमचो हाचेर कितें रिप्लाय. तर ते म्हणटा राजिनामो समज तुमी दिना फाल्यां ते प्रोटेस्ट करूंक शकता म्हणून तेजेर तुमचे तुम्ही आयज एटेंड जाले कितें कितें म्हणया तुमी कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां. कलाकार सगळे तुमी मिस्टर कलाकारांचो आरोप मान्य आहा तुमकां. सर कितें रिप्लाय आसतलो तुमचो. तुमी आयज हांव मागेलो रिप्लाय मागीर कित्याक सायलेंट सर तुमी सायलेंट कित्याक. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिक्स, विन्संट रोजारियो आणि ओमकार देशप्रभू. गोंयचे दायज राखून दवरपाच्या हेतान फेस्तकार टीम पणसाचे फेस्त मनयतात. पणजेच्या गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासीत हे फेस्त जातले. शेनवारा 22 जूनाक ही कार्यावळ जातली. पणसाचे वेगवेगळे जिनस कार्यावळीत विक्रे खातीर आसतले. लोकांनी आस्वाद घेवचो अशें प्रकाश कामतीन सांगला. We have a tradition of preserving jackfruit seeds and putting in our khatkate or into our rus during the monsoon time to provide us with vitamins and minerals. So this tradition is there. Normally they would take the seeds, coat them with a little bit of mud and keep them so that they don't dry up and shrivel. The potters, Kumar, they will put it in their mud which they keep to make pots and Ganpati. They will put the seeds in there, they remain as good as newly extracted from the jackfruit. Now when Marius Festakar does these fests, they are not just fests for the sake of fest or fest for entertainment only. They are
for empowering the local communities, and particularly market, Thursday market, where local community people come with their food products, their agricultural products, various services, they come and sell and they earn. So earning livelihood, especially for women from lower strata of community economically, is part of this festival. The Thursday Heritage Market, which was started by Mario sir in Pune, there are local vendors, the women who prepare the Goan delicacies and revive the old Goan sweets or dishes. It is displayed and sold locally. And today we have two of the women from the Pune market, Chef Maria Dias and Chef Vinita Simoish, who are here. So this is the 24th year. Today on social media there's World Goa Day everywhere. But it started in Goa at the Samatiyes Pondera. When I'm talking about Samatiyes, I'll tell you part of that as well, because I'm from Samatiyes Divar. 17th of August is the Samatiyes Pondera this year. And starting at 1 o'clock will be the Pondera Chenjamon and Patoya Chem Fest. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेली विलेजर्स युनियनान कुर्तरी जिमखानाक 1 विरोधात 0 गोल फरकान हारयलो. बाणावलेच्या सेंट जॉन द बाप्टिस्ट खेळामळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. पळयात रंगदार खेळ. नावेली विलेजर्स युनियनान 1 गोल केलो जाल्यार कुट्टरी जिमखानान बरोबरी करपाचे खर यत्न केले, पूण ते अपेशी थारले. 13व्या काना बाणावले पंचायत कप आंतरगांव फुटबॉल सर्तीत नावेली विलेजर्स युनियनान कुट्टरी जिमखानाक हारावन उपांत्य फेरयेन सुवात मेळयली. नावेली विलेजर्स युनियनाचो खेळगडो रोनाल्डो परेराक मॅन ऑफ द मॅच हो पुरस्कार फावो जालो. युसी बाणावलेन ही फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. गोवा 365 खातीर संदीप तुवेकार, मनीषा जाधव आणि भक्तीपय बाळगी. IMDन फुडल्या 5 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. 21 तारीख मेरेन व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच पावसाक वादळ वाऱ्याचो सांगात मेळूं येता, देखून जतनाय घेवची. हवामान विभागान सल्लो दिला. सोमारा सुक्या हवामानाक लागून कांय प्रमाणात तापमान वाडले. मंगळारा पावस पडटलो. चडांत चड तापमान 32 जाल्यार उणे तापमान 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. हवामान दमट आसतले, पूण दनपारा मंद वारो घोळपाक शकता. IMDचो अदमास. फुडल्या 5 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट. फुडल्या 7 दिसांक पावसाचो अदमास. मंगळारचे तापमान 32 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 19-20 तारखेक दर्यान खर हवामानाची शक्यताय. बोट धन्यांनी दर्यांत वचप टाळचे. IMD. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.